तलादेवीक नमन करता आणि कॉंग्रेच्युलेट करता कार्तिक बाब आनी तशेंच प्रज्योत भाईक. म्हाका दिसता प्रज्योत भाई ह्या वाठारान जाता इतली कामां फुडें व्हरपाक आपल्या भशेन ट्राय करीत आसा. जो आमचे मेंबर आसा दालिनी आसा तेंची आई आतां हांगा मेंबर आसा ती आपल्या भशेन आपल्या आपल्या वाठारांनी काम करूंक फाटल्यान लागलेली आसता. दर 8 दिसान 2-3 तेंचे फोन आसता म्हाका की हे काम करुया ते काम करुया जावं हेज्या मनशाचें अशें काम आसा ते म्हणजे सातत्यान ते सामके फाटल्यान आसता आपल्या वाठार आपल्या पंचायत वॉर्ड जो आसा ते डेव्हलपमेंट करपाक. आनी तशेंच कार्तिक बाब हे सायडीन आनी संदीप बांदोडकर हे दोनूय झेडपी आमचे आसा. हे दोगूय झेडपी खरेंच कापास्तादीचे आसा. तांकां खंय खंय बारीकसाणेन ते पळोवन ज्या ज्या जाग्यार जी कामां जाय ते करतात. आयज म्हाका दिसता रिक्वेस्ट तांकां आशिल्लें की हांगा सोलर हायमास घालचें म्हणून. सोलर हायमासाचो एक फायदो असो आसता की ती केन्नाच बंद जायना. म्हणजे लायट गेली आनी कितें गेली ताका कांय लागना, ती सोलराचेर चलता. आनी ताका लागून आयज शीतला देवीच्या पांया चरणा कडेन ही म्हाका दिसता बरी गजाल घातल्या. हांगा उजवाड ह्या वाठारान सगळ्याक केला. वासुबाईन सांगलां तशें तेज्या जिवनान असोच उजवाड देवान आशिर्वाद दिवं आनी तातूंत उजवाड जावं. खरेंच मनाघातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी सगळे लोक म्हाज्या वांगडा रावले, प्रज्योत भाईच्या वांगडा रावले, कार्तिकाच्या वांगडा रावले आनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली काम करपाक. आनी सांगलां तशें फुडल्या दिसांनी जर हांगा पेवर्स जावं आनी कितें आसा जाल्यार तुमचे आनी कितें रिक्वेस्ट जावं डिमांड आसा ते आमकां सांगचे प्रज्योत भाईच्या थ्रू. आनी प्रज्योत भाईकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा की तोय आपल्या वाठारान जे तो आपूण काम करता आसतना सुद्दां आपल्या लोकांक कांयच कमी पडपाक लागून दिना. सो आयज हांगा तुमी सगळे म्हाका आपयलो, म्हाकाय मान दिलो म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.